नमस्कार. आयच्या या ग्राउंड रिपोर्टाक तुमकां सगळ्यांक येवकार. खूप दिसाच्या ब्रेका उपरांत आमी परत एक फावट तुमच्या मुखार ग्राउंड रिपोर्ट घेवन येयल्या. आयज आमी आसा काकोडा IDC हांगासर आनी हांगासरल्यो ज्यो इंडस्ट्रीज आसात तांकां कितें प्रॉब्लम्स आसा हें आमी जाणा जावन घेवया. सर, खंयची इंडस्ट्री तुमची आनी कितें आसा तुमची मॅन्युफॅक्चर? हांव प्रविना इंडस्ट्रीज म्हणून आसा. हांव प्रोप्रायटर पळय. आमी अर्थ मुव्हिंग मशिनरीचे मेंटेनन्स प्लस मॅन्युफॅक्चरींग, बकेट्स, डोजर्स, बॅको, एक्सकावेटर्स, तेजे मेंटेनन्स प्लस कितें नेसेसरी स्पेअर पार्ट्स आमी मॅन्युफॅक्चर करून बसयतात. एज पर डिमांड वी वील मॅन्युफॅक्चर द बकेट्स ऑल्सो एज देअर डिझायन वी वील डू लायक दॅट. आणि असा चलते हा बिझनेस बरो. ओके. हा हय. कितली वर्सां जाली तुमकां? आमी 1996 स्टार्ट केल्लें हांवें माणसाय म्हणून म्हज्या घरा लागीं. आय वॉज इन एब्रॉड. आय केम डावन अँड आय स्टार्टेड दीस बिझनेस. चल्लें बरें चलोवंक लागलें. म्हणटा आसतना रश जालो आनी इट इज इन रेसिडेन्शियल एरिया. सो ऑटोमॅटिकली लोकांनी म्हाका सांगलें ही युनीट तुवें हांगा दवरपाचें न्ही, तुवें इंडस्ट्री वचून. म्हळ्यार लोकांचे प्रॉब्लम्स क्रिएट स्टार्ट जाले. म्हणटना आय केम हियर इंडस्ट्रियल झोन. इंडस्ट्रियल झोनांत म्हाका हेल्प केलो आमचो रामराव देसाय आसलो. ताणें प्लॉट गीट म्हाका करून. म्हणजे CA कपीश काकोडकर ताणेंय म्हाका खूब हेल्प केलो आनी वी हॅव स्टार्टेड. आतां जालें 2003 येयलो हिंगा. 2003 येवन आतां जालें. आतां चलते आसा बिझनेस. हय. 27 इयर्स कंप्लिटेड. खूब चेंजीस पळयलो. पूण मेन कितें आहा, लेबर प्रॉब्लम जाता म्हाका भायले हाडूंक पडटा. लोकल मेळनाय. लोकल शिकोवन तांकां शिकतना सॅलरी दिता, दिवंक रेडी आसा, पूण येनाय भुरगे येनाय कामाक. आतां हांव मिसा वयतां, इगर्जेन खंय मेळटा त्या भुरग्यांक सांगता धाडा रे कामाक, धाडा रे. काम शिकता आसतनाय सॅलरी दिता. दॅट ऑल्सो एनाउन्स दॅट 10,500 शिकता आसतना तुमकां सॅलरी दिता. येयनाय भुरगे. व्हेरी डिफिकल्ट लेबर प्रॉब्लम आनी कांय ना खंय. आमी खुबशा अशा इंडस्ट्रीनी हेच्या पयलीं गेल्या. 9 इंडस्ट्री ऑलमोस्ट आमी कवर केल्या. सो तेंचे मेजर प्रॉब्लम्स आसले ते लेबर इश्यू तेंचो आसतात. एक तुमी म्हणटा तशेंच. दुसरी गजाल तेंचो गार्बेजाचो इश्यू आसता, पावर इश्यू आसा, पावर फ्लक्च्युएशन जाता, मागीर उदकाचो केन्ना केन्ना इश्यू आसता. सो तुमकां कितें कितें इश्यू आसा? पावराचो पावर म्हाका बरो मेळटात ना म्हणना, पूण पावर डिपार्टमेंट पीपल ऑल्सो दे आर कोऑपरेटीव इन सावर्डे. वेन एवर आय कॉल दे आर कमिंग अँड आय विल मेक देम हॅपी ऑल्सो. अँड सेकंडली कितें आसा, रिसंटली आतां 3-4 म्हयने पयलें एक फेस लो आसलें. तें 1000 पाटी तांकां कितले पाटी फोन केलो, 500 पाटी दिसाक फोन करतलो म्हाका लो. 3-4 मोटरां जळ्ळी. आय थिंक 6 or 7 मोटरां जळ्ळी. ह्यो लॉस कोणें बेर करपाचो बिकॉज ऑफ दीस प्रॉब्लम. लो एज एक फेस. आनी तांकां सांगल्यार तेय सांगतले म्हाका एक फेस लो आसा रे म्हणून. लो आसा म्हणून आतां कोणाक म्हणून तेणी म्हाका करून दिवपा जाय तें ना. दॅट्स द प्रॉब्लम आनी कांय ना. अदरवायज दे आर व्हेरी कोऑपरेटीव दीस इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पिपल्स, दोज हू आर लायनमॅन्स, इंजिनियर्स. एप्रिशिएटेड देम. हांगा तुमकां सेपरेट सबस्टेशन बी आसा IDC खातीर डेडिकेटेड? ना. आतां तेंच प्रॉब्लम जाला. आतां कितें जालां, आतां आनी कितें आसा, म्हजें कितें इंडस्ट्री हेवी इंडस्ट्री कितेंय लिफ्ट कोत्ताय आमी. लिफ्ट करून दवरला तेन्ना ठक्कन विदावट इन्फॉर्मेशन बंद जाता. ते 4 टन 5 टनाचो आयटम लिफ्ट केलो थिंगा हँगिंगार उरलो. समजलें तुमकां? हे प्रॉब्लम कोणा एक्सप्लेनेशन करपाचें हांवें? दीस इज व्हेरी बिगेस्ट. आनी कितें जाता, मेजर प्रॉब्लम आसा तांकां. मेजर तेंचें कितें मेंटेनन्स आसतना म्हाका म्हणटात ते इन्फॉर्मेशन दिताय. आतां सडनली कितें जालें 5 मिनटां 10 मिनटां काडटा आसतना ते हँग उरलें म्हळ्यार ते त्रास जाता. पळय मिशिनरी कितें वोल्टेज कमी चड जालें जाल्यार मोटरां जळ्ळी. कोणा सांगपाचें? वी हॅव टू बेर दीस. वेल्डिंग मिशिनां पासून जळटाय. पळय तशें. अंडरग्रावंड केबलिंग बी अशें कितें आसा? आतां घातलां तांणी. आतां घातलां. मेन कितें आसा, इंडस्ट्रीक म्हणून म्हजें एक सांगप, इंडस्ट्रीक म्हणून तुमी सपरेटूच ट्रान्सफॉर्मर आनी सपरेट दिवपाक जाय.
आतां तुमकां हांव दाखयतां पळयात इंडस्ट्रीच्या ट्रान्सफॉर्मरांत थावन लोकल हांगा इलिगल घरां म्हणून येत ती इंडस्ट्रियल झोनान कोणाची घरां येवपा ना पण हांगा येयल्याय ते म्हाका ते नेक्स्ट इश्यू सांगता तुमकां हांव थंयच्यान तेंचें कनेक्शन दिलां आतां तेंचें कितें जळ्ळें जाल्यार तेंचे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक आमची इंडस्ट्री बंद करची पडटली पळय बंद करतले रे ते आतां इंडस्ट्रीचेच प्रॉब्लेम म्हणना लोकल इश्यू ऑल्सो बिकम अ प्रॉब्लेम ऑफ इंडस्ट्री कळ्ळें तुमकां आतां जाल्यार तेणी केबलींग थंयच्यान घातलां सप्लाय दिवना आतां हांवें पळयलें आतां हांवें सांगलें सगळ्यांक कोणाक सांगतलो कोण घेतलो कानार ते इंडस्ट्री म्हणटे तुमी सपरेट इंडस्ट्री दवरा इंडस्ट्री डेवलप कशी जातली समजलें सर अशें आनी सेकेंड थींग आतां सांगेत न्हय प्रॉब्लेम कितें आहात ते आतां इंडस्ट्री झोन इंडस्ट्री फाटल्यान रोड दिला ताका कांयच IDCन कांयच ताका सेफ्टी फेन्सिंग केलोच ना खंयच्यानी मनीस भितर येता ओके विचारल्यार आमी करताय केन्ना करतले करताय आतां 20 वर्सां वयर जालीं करताय सेफ्टी एक वॉल ना आनी ते कितें आसा लोकल रावताय थिंगा शेतान घर बांदून ते आमगे प्लॉटान ते आतां कंप्लेंट दिताय पुलीस कंप्लेंट दिताय पोल्युशनाच्या मनशाक हाडटाय हांगा पोल्युशन तेणी कंप्लेंट दिल्यार बेगीन येता आमी दिल्यार येनाय येवन हांगा पोल्युशन रिसेंटली दीस इज ऑल्सो हॅपन सगळें चॅकींग तुजी ती सर्टिफिकेट दाखय ही सर्टिफिकेट दाखयली सगळी आहा कांयच करूंक जावना केलें पळय आतां कितें आसा लास्ट 2 years बॅक इम्पॉर्टंट थिंग्स आतां म्हजी पत्री घातलां थंय सिमेंटीची थंय फाटल्यान बंगलो येयला थंय इज्जी फातर उडयल्यार फुट्टाय म्हजी पत्री हांगातान कोणाच्यान मारपा जायना वयर मारपाक त्रास जाताय 16 पत्री म्हजी फोडली 16 पत्री फोडली पुलीस स्टेशनाक कंप्लेंट दिलें पुलीस PIन म्हळें म्हाका तूं CC कॅमेरा घाल CC कॅमेरा घातलो पत्त्यान पावसा टायमार करंट गेल्या टायमार पत्त्यान फोडटाय पत्त्यान फोडल्या नंतर म्हणूंक लागलो पत्त्यान अशें जालें तो ती टाटाची बरी स्ट्रॉंग येताय पत्री ती घाल म्हळ्यार आतां हांवें कोणाक म्हूण सांगपाचें आतां ती पत्री घालताय तूं ती दाट पत्री घाल आवाज येतलो पूण हें जावपाना पडपाना आतां ती पत्री घालनी काडपाचें आनी ताका लागून तें घालपाचें आतां ते रेसिडेंट्स हांगा येयल्यात ते प्रॉब्लेम करताय ते हांवें आतां हेजेर हाडलें जाल्यार आय डोंट नो सिन्स 4-5 years जाले म्युन्सिपालिटीन केस चलते आहा ताका ते फायनल ऑर्डर दिवपाकच भिताय दिनाय फायनल यू डू समथींग आमकां पीस ना हांगा हांव काम करता जाल्यार थंय घरा लागीं आसता आसतना थंय रेसिडेंशियल झोन म्हण जालो हांगा येते ती रेसिडेंट्स हांगा आयले आतां कितें म्हणून ते इंडस्ट्रियल झोन इट इज सो आय एम वर्किंग इन लिगल वे फॉर मी सावंड राती 9-10 आवाज येता म्हणटाय इंडस्ट्री म्हणटात कितें ना कितें वेस्टेज तें जालें पोल्युशन आमकां जेवंक दिना जाल्यार मागीर इंडस्ट्री कशी चलयतले आमी आनी म्हजें आनी वन मोर थींग म्हज्या कामगारां मारपाचें जालें आतां तेय केस घाल्ली हांवें म्हज्या कामगारांक 2 फावटी जालें पडयलें 3 फावटी जालें पडयलें तर इंडस्ट्रींतल्यान धांवडावपाक तुमी आयडिया घालताय कामगारांक आमी हाडटाय खंय खंय थावन कामगार तुमी कामगारांक पडयताय तुमी तर इंडस्ट्री चलोवपाक दिवपाचें ना हें म्हजें सांगप खंय चलताली इंडस्ट्री आनी डेवलप जावपाक जाय कामगारांक काम दिवपाक जाय आनी देर इज नो हें टायम टू टायम सॅलरीज कशेंय मॅनेज करताय आमी कशेंय मॅनेज करताय पूण हें सगळें खूब त्रास जाता सर रोड आसा हांगा फाटल्यान रोड केल्लो आहा तेंय तांकां सांगलें मोदें डिवायडर घातला तुमी पळयलो आसतलो येता आसतना लायटीचो तांकां एक्सप्लेनेशन हांवें केलें म्हज्या सायट मॅनेजराक सांगलें बाबा तुमी आतां न्यू पोल घालताय जाल्यार सायडीन घालात डिवायडर काडून उडया व्हडलो करा रोड इंडस्ट्री आतां व्हडली ट्रेलर कितें व्हडलें कितें घेवन येता आसतना तो बारीक रोड पावता ते कितें यो सुबेज उलयता म्हण जातलो हांवें सांगलें हांवें फोन करून सांगलें म्हाका तें सोंसना हांवें समजयलें अशें अशें करात मदलो लायट खांबे काडून घालतात ते घालात सायडीक घालात आनी रोड व्हडलो करात डिवायडर काडून उडया सांगा IDCन कॅन्टीन फॅसिलिटीज बी अशें कितें आसा
थंय फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेजांत आसा कॅन्टीन बरें आसा. आमच्या थर्ड फेजांत कांयच ना. इवन थर्ड फेजाक हांव थर्ड फेजांत आसा ना सेक्युरिटी कितेंच ना. कोण येता कोण वयता कांयच ना. एक दुरीक ना सामको आमी घाल्लो दुरीक तो. आनी तेंची एक सेफ्टी म्हूण जाय न्हू ते कांयच ना. म्हजी दुरीक क्लायंब करतलो येतलो कोण जाल्यार आनी कितें करतलो तशें सेफ्टी कांय ना. देर इज अ रोड. आफ्टर that road also the people occupied. गार्बेज कलेक्शन बी कशें आसा हांगासर जाता? गार्बेज हांवच कलेक्ट करता. वी हॅव ड्रम्स. आमचे कितें आसा तें आमचे कितें वेस्ट कितें आहा आमचे मॅक्झिमम हार्ड वेस्ट बिकॉज हे आयर्न कटींग चॉप दॅट इज गोईंग इन स्क्रॅप. कितें बॅगेज कितें बारीक पेपर वर्क कितें आहा तें आमी कलेक्ट करून वचून तांकां हेका दिताय स्क्रॅप हे जे गार्बेज कलेक्टराक वचून वी आर गिवींग. आतां आनी कोणी येनाय गरज ना. आमचें कितें थोडें आसता तें एवरी वीक आमी गाडयेर घालताय व्हरून तांकां दिताय आमची बॅगान भरून. वी हॅव गॉट ड्रम्स. वी आर नॉट पुटींग गार्बेज एनीवेर एल्स. हय ते भरून व्हरून आमी तांकां दिताय. उदकाची फेसिलिटीज कशी हांगा आसा? उदका प्रॉब्लम ना सर. उदका प्रॉब्लम ना. उदकाचें आमकां आसा उदक. आनी हे सावथ न्हू उदका प्रॉब्लम केन्ना जालें ना. आनी म्हाका तें व्हडलें कंजप्शन ना. आनी हात पावन धुवपाचें तोंड धुवपाचें तेका यूज म्हाका आनी दुसरें उदक कांय यूज ना. म्हजी इंडस्ट्री तशी आहा. हय हय. आनी रिगार्डींग हे सेफ्टी वायज वी हॅव फायर एक्सटिंग्विशर्स एंड पायपलायन तेंची आसा फायराची बट दॅट इज युजलेस. नॉट वर्किंग. ते कोणाचें आमचें न्ही तें IDCचें काम. They are not doing. And you can see the outside, how is the road condition of this thing. आता रिसेंटली तेणी केबलिंग घालें बोल्डर घालें रोलर मारूं ना काय ना. आतां कोण करतलो? आमकां जाय तशें आमी करून घेतलें. म्हाका गरज कितें आहा तें हांवें करून घेतलें. उरलो रोड कसो असो रोड यो रोड इंडस्ट्रीक सोंपना. एटलिस्ट दे हॅव टू टेक दीस थिंग. आनी हे मारलें बोल्डर घाले गेले मागीर ते पोंदा गेलां सगळें. सेम टायम ते स्टायल आसा. बोल्डर घालते उदक घाला माती घालते उदक घालते तेजेर फातर बोल्डर घालून मागीर रोलर मारपा जाय. देन इट इज अ करेक्ट वर्क. जस्ट हाडले बोल्डर घाले बुडयले आनी गेले तशें. तुमी म्हणटात ते बरोबर आसा. आनी खुबश्या फावटी प्रॉब्लम्स आमचे सॉल्व जावपाक जाय कित्याक इंडस्ट्री इज प्रोवायडींग जॉब टू मेनी पीपल. सो जर इंडस्ट्रीज जर सफर करता जाल्यार लोक कशे जगतले? बरोबर. इंडस्ट्रीक सपोर्ट करूंक जाय आनी केला म्हणटाय. म्हाका अशें कांय ना. म्हजें प्रॉब्लम कितें आसा म्हाका इंडस्ट्री चलोवपा जाय जाल्यार द वे आय वील गो. आय वॉन्ट टू रन. म्हाका एक गाडी चलोवपा जाय ती कशी व्हरपाक जाय वचचे हेजेर वतलो. पूण कितें इन बिटवीन तुका बॅरिकेड खूब येताय. समजलें तुका? हे बॅरिकेड म्हाका भायर काडपा जाय. हें प्रॉब्लम म्हणजे कितें आसा कामगारां मारपाचें फातर मारपाचें आनी इलेक्ट्रिसिटीचें हांवें तुमकां सांगलें हें प्रॉब्लम तेणी केलां तेणी सपरेट दिवपा जाय आमकां इलेक्ट्रिसिटी. सपरेट दिली जाल्यार देर इज नथींग प्रॉब्लम. आतां सपरेट दिता ती इलेक्ट्रिसिटी बंद पडली जाल्यार देर इज सम रिजन नो द एवरी वन वील बॅड. दीस इज फॉर सिंपली रिजन तुमी रेसिडेंट्साक दिला करंट थंयच्यान तेंचें बारीक कितें जालें आमची इंडस्ट्री सगळी बंद करतले मरे. आमी फेज 3 काकोडा IDCन आसले आनी हांगासरले जे रस्ते आमी पळयले ते म्हणजे फोडलेले आसा आनी दुसरी गजाल ते बारीक आसा. तेज्या खातीर जे व्हडले ट्रेलर्स आसा ते हाडपाक हांगासर इंडस्ट्रियल एस्टेटीन एंटर जावपाक प्रॉब्लम जाता. सर आपकी इंडस्ट्री है, आपकी इंडस्ट्री का नाम और क्या आप मैन्युफैक्चर करते हैं सर? हमारी इंडस्ट्री का नाम है फाइन एब्रेसिव प्रोडक्ट्स एंड वी आर ऑलमोस्ट अराउंड नाउ 25 years has passed and we are into this industrial area and we manufacture abrasive products which is an import substitute item and there are hardly few industries which are making my product which I am making it in India complete. So ours is an import substitute item actually. So
आप 25 साल से इधर काम कर रहे हैं, सो हाउ हैज़ बीन द एक्सपीरियंस, हाउ हैज़ बीन द प्रोग्रेस और द डिकेस? Initially, actually, we had come here for tax benefit, but seeing the industrial condition, जब तक मनोहर पारिकर साहब थे, we had a good time. Industries was also doing well, but still, I feel कि industries में अभी गोवा काफ़ी backward है. Still, there are good industries. There are very good pharmaceutical here. बट क्या है कि इंडस्ट्रियल एरिया IDC हैज़ टू प्रोवाइड, IDC हैज़ टू लिफ्ट द इंडस्ट्रीज़. उनको इंडस्ट्रीज़ को जब तक कुछ देंगे नहीं, इंडस्ट्रीज़ को फैसिलिटीज़ नहीं देंगे, बेनिफिट्स नहीं देंगे, तो आगे इंडस्ट्रीज़ डेवलप नहीं कर सकती हैं हमारे. इफ़ यू खाली एक्सपेक्ट आप ये करें कि IDC जैसे एक्सपेक्ट करता है कि सब कुछ जो है इंडस्ट्रीज़ खुद करें, चाहे वो बाहर की क्लीनिंग है, चाहे वो कुछ है. अभी हमारा इंडस्ट्रियल एरिया देख लो, काकोडा इंडस्ट्रियल एरिया, दिस इज़ आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट निगलेक्टेड एरिया. ये इंडस्ट्रियल एरिया में ना तो हमारी स्ट्रीट लाइट्स हैं, ना प्रॉपर स्ट्रीट लाइट्स हैं, ना हमारी नालियाँ क्लीन होती हैं. रोड्स ज़रूर अब बन गई है क्योंकि हम लोगों ने, हमारी एसोसिएशन बहुत स्ट्रॉन्ग है. एसोसिएशन ने पॉइंट उठाए सभी इंडस्ट्रियल एरिया के लिए, तो रोड्स वगैरह अच्छी हो गई है, बट स्टिल इट लैक्स लॉट ऑफ फैसिलिटीज़. अभी इधर कुछ भी गार्बेज क्लीनिंग का नहीं है. कुछ भी आते हैं, कोई भी ट्रक आते हैं, दे जस्ट थ्रो हमारी फैक्ट्री के अंदर तक अपना कचरा फेंक के चले जाते हैं. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई डोंट थिंक कि इंडस्ट्रियल माहौल या इंडस्ट्रीज़ के लिए IDC बहुत कुछ कर रहा है. आई थिंक इट नीड्स टू डू सम मोर. And government, if they want more revenue, they are getting lot of revenue from industries. और revenue चाहिए और नई industries चाहिए, तो आपको industries के कुछ देना भी पड़ेगा, support भी देना पड़ेगा, आपको कुछ करना भी पड़ेगा industries के लिए. आप खाली ये expect करो कि industries करेंगी, industries बनाएंगी, हमारे लिए revenue produce करेंगी और हम कुछ नहीं करेंगे, तो that won't be possible. बहुत सी जगहों पर आज हमने देखा, अब तक हमने देखा है कि अंडरग्राउंड केबलिंग का काम शुरू हो गया है. सो काकोडा IDC में क्या सिचुएशन है? अंडरग्राउंड केबलिंग चालू हुआ है? अंडरग्राउंड केबलिंग के बारे में मैं ये कहूँगा कि हमारे नीलेश काबराल जी, ही हैड टेकन द इनिशिएटिव और हमारे साथ में उन्होंने मीटिंग भी की. ही वाज अ पावर मिनिस्टर दैट टाइम, और उन्होंने मीटिंग करके हमें ये एश्योरेंस दी थी कि विद इन 1 ईयर अंडरग्राउंड केबलिंग पूरे इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर हो जाएगी. एंड इट वाज एक्सेलेंट. इट स्टार्टेड विद ए बैंग. बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट हुआ, लेकिन अभी 3 साल हो गए वो वैसे ही चल रहा है अभी तक. उसमें हुई है प्रोग्रेस, थोड़ा बहुत अंडरग्राउंड किया इन्होंने केबलिंग, बट देखा जाए तो अभी पूरा ना तो केबलिंग हुई है, ना हमको स्ट्रीट लाइट्स मिली हैं, ना जो उन्होंने बोला था कि पोल्स वगैरह मिलेंगे वो भी नहीं मिले हैं. आई डोंट ब्लेम काबराल जी को, आई डोंट ब्लेम ही हैज़ टेकन ए वेरी गुड इनिशिएटिव, बट ये तो कोई तरीका नहीं है ना कि यदि पावर मिनिस्टर हट गया, दूसरा पावर मिनिस्टर आ गया, तो वो पुराने पावर मिनिस्टर के काम को आगे नहीं लेके जाए. उसको कंटिन्यू करना उसकी एक जिम्मेवारी होती है. और बेसिकली मेरे ख्याल से तो फॉर इंडस्ट्रीज़ तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है. पावर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. हमारे यहाँ जो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, दे आर ओवरलोडेड. इतनी ज़्यादा उसमें फ्लक्चुएशन आती है कि कभी कभी हमारे जो सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हमारे लगे हुए हैं, जैसे हमारे टेम्परेचर कंट्रोलर्स लगे हुए हैं, वो कभी कभी वो उड़ जाते हैं बिकॉज दे आर वेरी सेंसिटिव. तो प्रॉपर पावर इज़ नॉट अवेलेबल टू अस. मतलब पावर में बहुत फ्लक्चुएशन है, ट्रांसफार्मर लोडेड है, ट्रांसफार्मर की मेंटेनेंस नहीं है. आप सिचुएशन देखो तो वायर्स लटक रही हैं, फ्यूज़ उड़ जाता है तो फ्यूज़ ऐसे ही बांध के चले जाते हैं. दैट इज़ नॉट द वे ऑफ वर्किंग. तो इंडस्ट्री पावर आई कैन से दैट ये मैं कह सकता हूँ कि कर्नाटका के कंपैरिजन में और बाकी कंपैरिजन में द पावर इज़ मच बेटर. सिचुएशन इज़ मच बेटर. इट्स मच चीपर ऑल्सो. पावर की अच्छी वो है, बट दीज पीपल आर नॉट मेंटेनिंग इट. इसको मेंटेन करेंगे तो आई थिंक इट कैन बी वन ऑफ द बेस्ट. गोवा इतना छोटा स्टेट है,
इधर हर चीज़ पॉसिबल है इफ़ यू वांट टू डू इट। आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उसके लिए डेडिकेशन चाहिए, एंड दैट इज़ व्हाट आई थिंक द गवर्नमेंट लैक्स। हम बहुत सी इंडस्ट्री में इससे पहले गए हैं, सो उनके मेजर प्रॉब्लम्स रहे कि लेबर प्रॉब्लम अथवा गार्बेज प्रॉब्लम्स अथवा पानी की प्रॉब्लम, पानी शॉर्टेज, वाटर शॉर्टेज। सो यहाँ पर ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स है क्या? नहीं, हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में वाटर की प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, लेकिन गार्बेज के लिए प्रॉब्लम है। प्रॉपर गार्बेज रिमूवल नहीं है यहाँ पे, ना ही इन्होंने कोई एफर्ट भी किया है। हम लोगों ने मीटिंग की थी अभी, जीएम से की थी हमने, अभिषेक जी से ऑफ आईडीसी, एंड आई थिंक वेरी डायनेमिक पर्सन, बहुत ही कोऑपरेटिव, ही इज़ ए वेरी नाइस पर्सन, ही शुड रिमेन देयर फॉर आईडीसी में। वो रहेंगे तो बहुत काम होंगे। तो उनसे भी गार्बेज की हमने बात की थी, बट क्या होता है, आप इंडस्ट्री वाले हो, आपका इतनी प्रोडक्शन है, आपकी ये है, आप क्यों नहीं अपने आप गार्बेज का मैनेज करते हैं? सब कुछ हम करेंगे तो कैसे चलेगा? एटलीस्ट गार्बेज यहाँ से पिकअप एटलीस्ट वंस ए वीक तो करो। हम ये नहीं बोलते आप डेली डोमेस्टिक की तरह आप डेली गार्बेज उठा के लेके जाओ, इंडस्ट्रियल गार्बेज इतना है, बट इंडस्ट्रियल गार्बेज को डिस्पोज करने के लिए द गवर्नमेंट शुड हैव ए प्रॉपर प्लेस। हम उसको कहाँ डिस्पोज करेंगे? हमारे पास पावर्स नहीं है। हम जाके इधर से लेके जाएंगे और किसी भी जगह लेके जाएंगे तो वहाँ गांव वाले हमको मारेंगे, आप ये क्या हमारे यहाँ कचरा फेंक के जा रहा। वेयर शुड वी पुट इट? या तो हमको बताओ आप, दिस इज द प्लेस, यू कैन पुट योर गार्बेज एट दिस प्लेस, अदरवाइज वेयर विल पुट द गार्बेज? एंड यू डोंट एक्सपेक्ट अस टू बर्न ऑल्सो, इट क्रिएट्स पॉल्यूशन। तो गार्बेज की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। दे हैव टू सी ऑल दिस थिंग्स। पानी की प्रॉब्लम नहीं है, बिजली भी ठीक है, इट्स ओके, बट ये प्रॉब्लम तो गार्बेज की तो है ही है। एंड मेंटेनेंस ऑफ द इंडस्ट्रियल एरिया ओवरऑल इज़ वेरी बैड, एटलीस्ट फॉर काकोडा इंडस्ट्रियल एस्टेट आई कैन से इट्स वेरी बैड। IDC needs to do little more here. हमने बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं जो पिलेन इंडस्ट्रियल एस्टेट, जैसे कि पिसुल्ले में मतलब आग लग गई थी इंडस्ट्री में। सो मतलब कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक प्रोडक्ट का नुकसान हुआ, इंडस्ट्री का नुकसान हुआ, लेकिन जीवित हानि तो कोई नहीं हुई। लेकिन ऐसे घटनाएं घटनी नहीं चाहिए, इसके लिए हर एक इंडस्ट्री में फायर हाइड्रेंट्स वगैरह है। सो आपके इंडस्ट्री में ऐसा कुछ है, अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह कुछ रखे हैं आपने? हाँ, फायर डिपार्टमेंट वाले कई बार आए हैं, कई बार इन्होंने हमको बताया भी है कैसे यूज़ करना है, ऑल द फायर एक्सटिंग्विशर्स एंड ऑल। और फायर हाइड्रेंट्स हमारे इधर हैं, फायर हाइड्रेंट्स हैं, बट ओनली थिंग इज़ कि उनको कितना मेंटेन किया हुआ है IDC ने, वो उनके पास ही रिकॉर्ड होएगा। आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट, बट फायर हाइड्रेंट्स हैं एट डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट स्पॉट्स पे फायर हाइड्रेंट्स हैं, बट हाउ दे आर कनेक्टेड, उनकी पाइपलाइन में पानी आएगा नहीं आएगा, दैट हैज़ टू बी चेक्ड रेगुलरली, विच आई डोंट थिंक करते हैं, और करते हैं तो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन है नहीं उसका कुछ भी। सो that is what I don't know much about it. सर आपके इंडस्ट्री का पावर लोड कितना है? I have got 95 HP, but right now 95 HP is sanctioned to me officially, but right now क्योंकि मशीन्स वगैरह सारी एक साथ नहीं चलती हैं, तो आई एम यूजिंग अराउंड 60-65 HP आई एम यूजिंग इट। एंड पावर सप्लाई में, पावर कनेक्शन में आई थिंक गवर्नमेंट इज़ ओके, काफ़ी फास्ट मिल जाता है। इफ़ यू वांट टू एनहेंस ऑल्सो तो पावर मिल जाती है, पावर इज़ अवेलेबल, द ओनली थिंग इज डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट प्रॉपर। आयज आमी असले काकोडा IDC हांगासर, आणि जशें आमकां हांगासरले जे इंडस्ट्रियलिस्ट आसा तेंच्यांनी सांगलें की हांगासर तेंचे मेजर प्रॉब्लम्स आसात, ते म्हणजे हांगासर तांकां एक स्पेशल ट्रान्सफॉर्मराची गरज आसा, कित्याक हांगासरलो जो ट्रान्सफॉर्मर आसा तो खंय रेजिडेन्शियल एरियाक जे हावजीस आसा तांकां सप्लाय केल्लो आसा। सो जेन्ना रेजिडेन्शियल एरियाक जेन्ना प्रॉब्लम जाता तेन्ना तेंचो ट्रान्सफॉर्मर बंद करता, आणि तेच्या खातीर इंडस्ट्रियल एस्टेट आसा त्या इंडस्ट्रियल एस्टेटींतल्या काही इंडस्ट्रीज ह्यो अफेक्ट जाता। परत एक फावट आनी एका ग्रावंड रिपोर्टान मेळ्या, तोपर्यंत पळयत रावात प्रुडंट।